कवळेच्या सरस्वती हायस्कूलात वार्षिक खेळा दीस जालो। भुरग्यांक शिक्षणा पुरते मर्यादित दवरिनासतना तांच्या आंगात आशिल्ल्या खेळाकय वाव मेळचो म्हूण दर वर्सा इश्कॉल ही कार्यावळ आयोजीत करता। आरडी एक्सपो खातीर कवळेच्यान महेंद्र गांवकर। हांव सुदेश पारोडकर, हेडमास्टर श्री सरस्वती हायस्कूल कवळे आमचो। आज आमचो एन्युअल एथलेटीक मीट आशिल्लो जो सकाळी 8 सुमार स्टार्ट जालो। इनॉग्रेट करपाक आज डॉक्टर केतन भाटीकर आयिल्ले। इनॉग्रेशना उपरांत आज आमी जे पळय डिफरंट इव्हेंट्स आशिल्ले लायक रनिंग किंवा थ्रोज हे आज कंडक्ट केले। आनी एवरी इयर वी मेक इट अ पॉयंट की भुरग्यांक एक प्लॅटफॉर्म दिवचो की जेंचे खातीर जे भुरगे एखाद्या वेळी शिकपाक बरे आसना, स्पोर्ट्सान बरे आसता, अशें तेंचो टॅलंट वयर येवचो। खुबशे भुरगे आमचे स्टेट लेवलाक गेल्ले आसा, नॅशनल लेवलाक गेल्ले आसा। सो आज आमी तेंचें एप्रिसिएशन करता की आज तांकां आमी टॉर्च लायट करता आनी जे पळय स्टेटीक किंवा नॅशनलान रिप्रेजेंट जाला आनी ते टॉर्च घेवन सगळे धांवता। सो तांकां एक रिकॉग्निशन दिता। नमस्कार, म्हजें नांव गौरांग खुडास गावडे। हांव सरस्वती स्कुलांत शिकता। हांव सद्या आतां 10वीक। हांव ह्या स्कुलाचो हेड बॉय। आमी आयज स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करता। स्पोर्ट्स म्हणल्यार आतां भुरगीं शिकता फकत शिकता रावता। अर्दे भुरग्यांचे मातशें शिक्षणाचे भायर लक्ष वयता। सो आमचे स्कुला इन्स्टिट्यूशन कितें धरता की स्पोर्ट्स म्हूण आसा पळय ते प्रत्येक भुरग्याच्या मनां आसपाक जाय। तर आमी वर्सान एकदां डिसेंबर म्हयन्यांत स्पोर्ट्स डे म्हणून दवरता। ते दिसा सगळीं भुरगीं गॅदर जाता, डिफरंट एक्टिविटीज घेता, डिफरंट स्पोर्ट्स घेता। सो दॅट भुरग्यां भितर तो स्पिरीट आसा पळय तो जागोवचो। तेंचे भितर जे कलाकार आसा पळय तूं धांवता, तूं शॉर्टपुट मारता, ते कळपाक जाय, सगळ्या भुरग्यांक कळपाक जाय। जेन्ना तूं हांगा सादरीकरण करता पळय, जेन्ना भुरग्यांक कळटा हो भुरगो शिकता बरो ना पूण स्पोर्ट्सान स्कुलान नंबर 1 आसता। सो जेन्ना आमी हांगा स्पोर्ट्स करता मागीर आमकां टिचर सिलेक्ट करता जो कोण बरो धांवता, बरो बॉल मारता, ताका मागीर आमी नॅशनलाक धाडटा। नॅशनलाक तेजें नांव जाता। सो मागीर कळटा की शिक्षणूच अशें भुरग्याक अशें मॅच्युअर करपाक शकना। स्पोर्ट्स आसता आनी खुबशे अशे एक्टिविटी आसता जितून भुरगो आपलें नांव करपाक शकता। आज स्पोर्ट्स दीस आणि स्पोर्ट्स म्हटल्या कारणान तुम्ही सगळ्यांनी एक्सरसाइज करप खूप महत्वाचें आसता। हेल्थ हें बरें दवरपाक जाय। जेन्ना हेल्थ बरें आसता तेन्ना स्पोर्ट्सान तुम्ही फुडें वचपाक शकता आनी त्या खातीरूच तुमचो व्यायाम हो जावपाक जाय आनी व्यायामा नंतरूच स्पोर्ट्स हो तुमी शिक्षणा बरोबर स्पोर्ट्सान फुडें येवपाची आज गरज आसा। म्हाका दिसता SSC स्टुडंटांक ह्या स्पोर्ट्साचे बी मार्क आसतात आनी तुमची एग्जामी लागीं आसा। तुमी शिक्षण हें घेवंकूच जाय, त्याच बरोबर बाकीचे जनरल नॉलेज हिवूय भुरग्यांक आसपाक जाय आनी ती तुमी घेवपाचो प्रयत्न भुरग्यांनी सगळ्यांनी करपाक जाय। आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान तुमी भुरगीं फुडें वचपाची आज गरज आसा।